मिडिया मणका मोतियाम जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो, आयज आमी खेरीतपणी ह्या माणका मोतिया कार्यावळी पासत तिसवाडी गांवांतल्या नेवरा ह्या भागांत आसात. हो तिसवाडी माल म्हटलो काय ना खूब व्हडलो आनी हांगासर तुमी पळयलां आसतलें ही दोंगरी. ह्या गांवांत आमचो विष्णू वाघ जो हालींच आमचो डेप्युटी स्पीकर आसलो तो ह्याच गांवचो. म्हणटच ह्या गांवांत कलाकारांची जायती पीक आसा. ह्या गांवांत जायते कलाकार जल्मले, जायते कलाकार पालकाची सेवा करतात. आयज खेरीतपणी तुमच्या मुखार हांव अशें एक कलाकार दवरूंक सोदतां की जाणें ह्या पालकाचेर एक वेगळी नामना मेळयल्या. तें म्हटल्यार मारिया लुड्स फेर्नांडीस आयच्या माणका मोतिया कार्यावळींत माई म्हाका सहयोगकार. खरेंच लुड्स बाय ह्या गांवांत जायते संगीतकार जाले, संगीतकार गेले. आयज आमचे मदें थोडे बहुत तियात्रिस्ट आसात. म्हाकाय उगडास आसा जायतीं वर्सां जालीं ह्या पालकाचेर तूं न्हेसतालें, पूण आमच्या ऑडियन्सांक तूं कशी तुवें सुरवात केली म्हाका दिसता थंयच आमी सुरवात करून लोकांक सांगल्यार बरें. तियात्रां म्हाजी सुरवात जाली कशी ती पळय. हांव इगोर्जेन कोयराक आहलें पयलेंच, पूण म्हाका ही तियात्रां नाचपाची ल्हानसाण आवड आहली. पूण कितें जालें, पांय म्हाका नाचोंक दिनाहलो. पूण हांव चोरयां फादराक सांगतालें. तेन्ना हांव ल्हान आहलें 8 वर्सांचें. फादराक सांगतालें आनी फादराक म्हणटालें हांव, फादर म्हाका एक कांतार म्हणून चान्स दी. मागीर फादर म्हणटालो कित्याक नाका, पायक सांगो नाका. मागीर एक दीस फादरान सांगलें ओके आमचें तें गांवचें कोणसाचें फेस्त आसतालें. तेन्ना फादरान सांगलें म्हाका ओके तूं कांतार म्हणूंक यो. आतां पायक कशें सांगचें तें म्हाका सजमान जालें, पूण तरी आसतना पांय चक्रान घालें आनी हांव रातचें उठोन तियात्राक गेलें कांतार म्हणून. आनी तियात्राक बाबा कांतार म्हटलें जालें. दुसरे दीस पांय आमचो सद्दां बाजारान वयता, पांयक कोणें सांगलें म्हाका बरोच पेट. मागीर म्हणटा हांव मागीर हें करिना जालें. मागीर काजार जावन म्हणजे लायक 18-19 इयर्स हांव काजार जालें 19 वर्सांचें. तेन्ना काजार जावन मागीर एक 5-6 वर्सांनी इगोर्जेन कोयर करता थिंगा फादर प्लांतोन येयलो. प्लांटन फारिया. फादर प्लांतोन फारिया आमच्या फादराक सांगलें आनी फादर म्हणूंक लागलो आमचे इगोर्जेन आहा एक, पूण चेडूं न्हू बायल. तेणें सांगलें ओके आपूण पळोवंक येता. मागीर तो येयलो पयलें हें आपणाक मानलें. आनी मागीर हांव पयलेंच फादराच्या देवस्पणी तियात्रान नाचलें. त्या उपरांत मागीर हांव फादराचो आनी एक तियात्र आहलो तितून नाचलें. मागीर म्हाका त्या तियात्रान विल्मिक्सान शारोन आहली. तेणी मागीर म्हाका रोखडेंच तेंच्या तियात्रान येलें. पयलेंच हांव चेडूं तियात्रान फर्स्ट टायम प्रोफेशनल स्टेजीर चडलां. दॅट इज इन म्हाका दिसता ती जायतीं वर्सां जालीं 1990s. हय 1990s आसतलें. पळय म्हणटच फादर प्लांटन फारियाचे खंयचे तियात्र तूं न्हेसलें तुका उगडस आसतलो? वय तें जेजू सोरवंडार त्या तियात्रान. वय तें तियात्र तेजो हें तो देवस्पण करेजमाचो. ते आमी अरावंड 30-40 शोज केलेले, पूण आमकां तितून भुमिका नासली. फकत हांव मारी मागदालेन जातालें आनी सगळी भुमिका चेड्यांक आहली. फकत एक मारी मागदालेन आहली, पूण व्हडलें डायलॉग बान आहलें. पूण आमी आख्खी फूल तियात्राक बॅकग्रावंड सिंगींग करतालीं. हय म्हणटच ती तुजी सुरवात. हय. आयकात भयणांनी धाकटी म्हजी काणी, नांव म्हजें न्ही आनी गांव म्हजो बाटी. पयलींच फावट मोगान पडलीं हांव 2 वर्सां फाटीं. त्या न्हवऱ्याक हांवें सोडलो ताची रीत म्हाका नो लायकींग. हांवें ताका कित्याक सोडलो जाणो? तो म्हणटा घोट म्हाका दवर, वेंग म्हाका मार, बेज म्हाका दी, कोरदा दोशी. हांवें म्हटलें वाशी बोरांगाचो ही कसली ओडशी. लुड्स तूं म्हणटालें चेडूं हो तुजो
पयलो प्रोफेशनल कसो तियात्र म्हणजे जातून तुका जायतो कितें मीठ मसालो मेवलो हय सगळीं प्रोफेशनल एक्टर आहली हय म्हाका तो खीण जावं तो तेंप तूं आमच्या ऑडियन्साक सांगचें म्हटल्यार एक्चुली हांव सिंगर कहें तियात्रान गेलेलें मागीर हांवें आमचो आतां सुर्गिस्त कोण तो आमचो अनिल कुमार फातिमा विल मेक शॅरन तितून आहली हांवें अनिलाक सांगलें अनिल पळय म्हणलें तो म्हणून तूं भियो नाका लुट्स तुका आपूण सांगता कहें करूंक जाय कितें तेणें मागीर म्हाका गायडलायन दिली हें करूंक जाय तो रोल आहलो एक्चुली तो चेडूं म्हणजे एक चेडूं लायक टॉम बॉय चेड्या भाशेन म्हणजे खूंय आहा थिंगासर पयलें वचपाचें कोण बायलांक कितें कोत्ता कोण बायलांचे रेगेस उलयता थिंगा वचपाचें कोण ऑफिसर बायलांक स्वता येता ऑफिसान कितें काम कोत्ता थिंगा वचपाचें त्या ऑफिसराक बरो आलो मालो इट वॉज अ नायस बरो एकदम बरो रोल आहलो म्हणजे लायक एक्टीव कहें तूं सारकें आनी हांव एंट्री मारतालें फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द ऑडियन्सांतल्यान वय बोबाट मारीत येतालें हांव भितर म्हणजे एक दांडो घेवन तो रोल जो तुजो जातालो तो दुसऱ्या कलाकारांक कितलो मानतालो सगळीं म्हणटालीं बरो कोत्ता म्हणून ने जावन म्हणजे लायक लुट्स ने जावन बरो कोत्ता म्हणून सुके जमनी चोड गरज पावसाची जोर तो येतोच रोड जोराक पेजेची म्हाका निसमोग तुजो कोरें सांगता बाय तुका पयलें म्हणटोच ह्या जिवाक जाता हाय बेश्टें नांव म्हजें उबयता उलोवन कांयच्या काय हांव तुजो मोग करिना दिसता दोगा भुरग्यांचो पाय रुपाक दुडवान बुलोन मोग कोत्ता तो चोडतेप तो कोना रोकडोच तुंटलो मनशाच्या गुणांक बुलोन मोग मागीर जायते तियात्रान नाचलें हांव सिवील काजार चोर पुलीस मागीर सगल्यांनी करचें मागीर कायदे कोणाक जायते हे तियात्र आमचे जे रेमिकुलासाचे गोराबो कितें ते तितून नाचलां भुरगीं आनी गोराबो ना गोराबच दिसता म्हाका गोराचें सूख तितून नाचलां वय आनी मागीर आमचो मिनिंदे बांदारा जॉन क्लारोसो तितून म्हणटा हांव कॉमेडी रोल करतालें धाकटोसो इतलो न्हू बट सिंगींग ओपनिंग कोरस म्हणटालें आनी मागीर आनी एक सॉंग म्हणटालें आनी मागीर तेज्या फाटल्यान मागीर मोग दी जॅक फेरी दिसता तो म्हाका चोंद्रीम बेनाचो तितून नाचलां मागीर पागार तो आमचो हेजो मॅक्सी पेरेरा तितून नाचलां आनी अशें जायते तियात्रान म्हाका दिसता मोर दॅन 60-70 तियात्रान नाचलां हांव सगळें लिस्ट आहा म्हाका कडेन बरयलेलें म्हणजे नाचो हें ना मागीर आमी दुबाय कितले तियात्रान नाचल्या खूब सकाळीं फुडें उठोन जानो तितले नेसोन सांगून ये खूय वेताय तूं धांवोन सांता कुर्साचे काडूंक ना तोंडूय सारकें दूख ना कसलें काम पडलें दी सांगून पेरपेतिनाचे चेडू आनी बोस्त्यावाचो चेडो राती घरांतली गेलेली बाय सोरय आजुनूय परत येवना कोणा कांयच गमोंक ना रोखडीच वेता खबर घेवन कोणकूय गेला आनी कोणकूय मेला कोण कोणाक घेवन बसला त्या बांदार कोण कितें जेवता आनी कोण कितें रांदलां लोकांकून हे कित्याक कोत्ताय मानान
शेजाऱ्याक पोरे रावचे आनी आकांताक पावचे वशें बरयलां बायबलाच्या पानार लोक दोळे म्हाका फोडटा आनी मान म्हजो उबयता वायट खोबरो फुंकून तुज्या कानार तियात्र जे गांवांनी जाताले तो काळ आनी आयचो काळ हातूंत कितें तरी वेगळेपण दिश्टी पडटा. एक्चुली आदी आमी लायक तियात्राच्या मोगाक केले. आमी तियात्र जालो म्हणटच आमी बस स्टॉपार बसतालीं जाणा. पूण आतां तें तोहें न्हू सगळ्यां कडेन गाडयो आहा सगळ्यो वयता आनी आतां चड लायक इट इज बिकम प्रोफेशनल पयशे मीन्स लायक कमर्शियल. वय दुडू करपाचें. वय सारकें तुजें. आतां चड करून दुडवांच्या हितून आमी कितें 100 रुपया 150 रुपया दिताले आमकां तेन्ना. बट वी वर हॅपी. आमी म्हणटाले आवय जावन एकदम बरें म्हणजे आमकां लायक आमी त्या तेंपार लायक उमेदीन वयतालीं सारकी. पूण आतां म्हाका हें आतां येवन दुबयसान येवन आतां 3-4 तियात्रां नासलां. नॉट प्रोफेशनल हे लोकल्स ते पूण नासलां. पूण ती सगळीं भुरगीं ती म्हाका कोण वोकोना ती नोको हांव तियात्रिस्ट म्हूण. ती म्हणटा कितें तें बरें कांतार कोत्ता अशें म्हणटा. तें बरें कांतार कोत्ता. ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत तांकां कळटलें तुजो वाव सारकें. जे इतले हितून तियात्र नातलां तुजें घोस्ताचें अशें कांतार खंयच्या तियात्रांत तुवें म्हटलें? सगळ्यां परस घोस्ताचें कांतार म्हणजे एक तियात्रान हांव दुबय नासलेलें कांत तो. तितून हांव पयलें भुरगें मागीर हांव मांयचें रोल करता म्हणजे भुरगें साण मागीर मांय जाता. त्या तियात्रान एक कांतार म्हणजे सॅड तें सॉंग पूण तें कांतार म्हाजें कांत. रुखाची पानां सुकलीं म्हणटूच वयर खाला पोटा माय पाय जाणटी जालीं म्हणटूच भुरगीं तांकां खेंटा विसो नाका मायच्या दुदान तुमी वाडोवन व्हडलीं जाता भुरगींची माय पायक विसोता उपरांत ती वयर ओडोंक पडटा नशीब म्हजें कसलें जाय दुनिया. लुट्सबाय दुबयच्या शारांत तुवें जायतीं वर्सां काडल्यात. थंयचो तुका थोडो भोव अनुभव आसा. तियात्रांनी तूं वांटो घेतालें आनी तूं कांताराय म्हणटालें म्हणटच थंयचे थोडे अनुभव आमकां सांगचे ना? सांगता. दुबय कितें जाता सगळीं काम कोत्ता सगळीं काम कोत्ता आनी मागीर थोडो भोव एकूच दीस मेवता आमकां फ्रायडे. समज तूं तियात्र कोत्ता वो कोण तियात्र कोत्ता. हांवें म्हाजे 2 तियात्र दाखयल्या एक फुलांनी बोर आनी एक उतर. सो आमी हिंगासर कितें एक 8 दीस 10 दीस प्रॅक्टीस मारता जायत कित्याक म्हाका गोंयचे एक्सपिरियन्स आहले न्हू आनी 8-10 दिसांनी तो तियात्र रेडी कोत्ता प्रॅक्टीस मारून. पूण इन दुबय आमी 2 म्हयने पयलीं एवरी फ्रायडे प्रॅक्टीस मारता. सगळी तयारी करून 2 म्हयने प्रॅक्टीस. होय म्हणजे 2 म्हयने म्हणजे आमकां 4 फ्रायडे मेवता एक म्हयन्याक. दुसरे 4 फ्रायडे ते 2 फ्रायडे आमी फायनल प्रॅक्टीस आनी वीथ बँड ते 2 फ्रायडे आनी हे 4-5-6 फ्रायडे आनी थोडे जाण तेज्या पयले पासून 3 म्हयन्या पयले पासून स्टार्ट करता. म्हणटच हे आमी इतल्यो ह्यो प्रॅक्टीसी मारता आनी त्यो जाल्यार एक दीस एकलो पावना दुसरे दीस दुसरो पावना. पूण हें करून आमी म्हाका दिसता आमी पळयता हांवें पासून ते 2 तियात्र नासला. एक आमचो राफायलाचो एक आमचो A.B. लुईस तेजो तियात्र मनीस मनशाचो भिकारी. त्या तियात्रान तेणें पळय एक सिनरी दाखोवन आनी एक्टरांचो पळय सारको प्रॅक्टीस मारून सारको रोस काडून तेणें सारको परफेक्ट कोणूच म्हणचो ना फर्स्ट तियात्र. आनी ताका इतले लोकांन फोन मारून म्हणजे आमकां पासून फोन मारले लुट्स एकदम तियात्र कित्याक लोक ताका सोडोवंक नाहलो. इतलें बरें जातालें. फकत थिंगा आमकां टायम मेळना म्हूण पूण थिंगा आमी कितेंय करीत जाल्यार बरें करून कोत्तालीं. हय म्हणटच ऑडियन्साचोय तितलोच तुमकां उपरांत सांगात मेवता. उपरांत कुशालकाय येता. हय तेन्ना मागीर फोन येयले म्हणटच मागीर हॅपी जाता न्हू आमी. तूं भुमिका कोत्तालें काय कांताराय म्हणटा? दोनूय भुमिकाय कोत्तालें कांताराय म्हणटालें. तुवें थंय 2 तियात्र केले म्हटल्यात म्हणटच हे तियात्र तुवें स्वताक बरोवन तुवें डायरेक्ट केल्या? हांवेंच बरयल्या हांवेंच डायरेक्ट केल्या.
La 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 la. La 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 la. Lavina, tu amche lavina, chede moji kotta fokana. Lavina, tu amche lavina, maka ओळखी तापून जापता कांदिना. म्हजें नांव लाविना म्हणून बाबा सगलो लोक जाणा. हें कशें कळलें तांकां म्हाका कांय सजमना. म्हजें नांव लाविना म्हणून हांवें पब्लीश करूंक ना. चेड्यांक कोणें सांगलें तें चिंतून म्हाका रातचें न्हीद पडना. लाविना, तूं आमचें लाविना, चेडे मोची कोत्ता फकाणा. लाविना, तूं आमचें लाविना, म्हाका वळखीता पूण जापता कांदिना. लुड्स, दुबयचे आनी गोंयचे तियात्र तुका जायतो अनुभव आसा, पूण गोंयांक आनीक एक वेगळें प्लॅटफॉर्म म्हणजे लोकांक एक वेगळी माची आसा जी नवीं भुरगीं येतात तांकांय एक वेगळी माची आसा. ती म्हटल्यार कला अकादमीचें तियात्र कॉम्पिटिशन. हातून केन्ना तरी तुका वांटो घेवंक संदी मेवल्या? तियात्र कॉम्पिटिशनाक हांवें फर्स्ट गेल्लेलें. तितून म्हाका सोलो सिंगिंगाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आनी मागीर ड्युएटाकूय आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. हांवें आल्बर्ट काब्रालाच्या सांगाताक म्हणलेलें ड्युएट, तितूनय आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. आनी आतां येवन हांव 2-3 फावट गेलां, बट तें कितें जाता सगळीं भुरगीं खंय ते चडशें तांकां पळयता. कळ्ळें न्हू? थोडे जाण नको, बट चडशे ते न्यू कामर्सांक बा ते हें करता. बट तेंचें तें सारकें न्हू. आमी एक म्हणजे सांगता यो म्हणून सांगता म्हणजे तांकांय म्हणून जाय न्हू. कोणूय बरें ना लोक येयना न्हू मागीर, म्हणजे लोकूय जावंक जाय न्हू. 2-3 फावट गेलां हांव एगेन्स्ट इन फेवर ऑफ गव्हर्मेंट. तितून म्हाका लिरिक्साक फर्स्ट प्रायज लागला, पूण तेणी मागीर दिता आसतना म्हणूंक लागलें तें मिस्टेक जाली. ओके, तें कितेंय जावं, पूण तें लिरिक्स हेजें आमच्या एडविन डिकोस्टा आमचो होडेगांठ कंपोजर तेजें तें मागीर तें लिरिक्स म्हणटा तेजें ताका लिरिक्साक तेणी दिला म्हाका. बट गेलां हांवें पार्ट. आयकात बोयनानी धाकटी मोजी काणी, नांव मोजें येनी आनी गांव मोजो बाटी. पयलेच पावट मोगान पडली हांव 2 वर्सां फाटीं. त्या न्हवऱ्याक हांवें सोडलो ताची रीत म्हाका नो लायकी. हांवें ताका कित्याक सोडलो जाणोय? तो म्हणटा घोट म्हाका दोर, वेंग म्हाका मार, बेज म्हाका दी, खोरदा दोशी. हांवें म्हटलें वाशी मारांगाचो ही कसली ओडशी. तो म्हणटा घोट म्हाका दोर, वेंग म्हाका मार, बेज म्हाका दी, खोरदा दोशी. हांवें म्हटलें वाशी मारांगाचो ही कसली ओडशी. ना 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 ना. तुवें कितलीं कांतारां कंपोज केलीं? हांवें जायतीं कांतारां केल्या. म्हाका दिसता अरावंड 20 पूण आसतलीं, 20-25. आनी त्या भायर हांवें कोणाचो बर्थडे जाता न्हू, समज कोणाचो बर्थडे जालो ती दुबाय चड ती येतालीं. लुट्स कोणाचो बर्थडे हा, डॅडीचो बर्थडे एक कांतार बरय गो, हांव ताका बरोवन दितालें. जातालें कितें तुज्या पायची स्टोरी तें दितालें. कोणाच्या काजराक तें दितालें, म्हणजे काजराक सावत कांतार म्हणून. कोण बालथीम जाता तांकांय दितालें, म्हणजे इंसारून कितें कितें लायक तो हें हांव बरोवन दिता तांकां. पूण ती हांव तांकां दिली म्हणटच हांव ती तांकांच दिता, म्हणजे लायक हांव आनीक मागीर ती म्हणोना, म्हणून तांकांच दिता, हांव आनी दवरिना ती. ओके. आनीक तूं जी कॉमेडी कांतारां म्हणटालें, ही कॉमेडी कांतारां तूंच बरयतालें? वय हांवूच. पूण म्हाका तें कितें त्या तेंपार तितली बरी उमेद कशी आसली. आतां चड कांतारां जालीं आनी टॉपिकूच ना.
सगळे काबार ओय सगळे कितें जस्ट ते रावता हें कितें मेवता जाल्यार आनी काडटा रोखडेंच पूण आदीं तो ही काडी नासलीं कांतरां आयकात भयणांनी धाकटी मोजी काणी नांव मोजी येनी आनी गांव मोजो बाटी पयलेच पावट मोगान पडली हांव 2 वर्सां फाटीं त्या न्हवऱ्याक हांवें सोडलो ताची रीत म्हाका नो लायकी हांवें ताका कित्याक सोडलो जाणूय तो म्हणटा घोट म्हाका दोर वेंग म्हाका मार बेज म्हाका दी खोरदा दोशी हांवें म्हटलें वाश मार हांगाचो ही कसली ओडशी तो म्हणटा घोट म्हाका दोर वेंग म्हाका मार बेज म्हाका दी खोरदा दोशी हांवें म्हटलें वाश मार हांगाचो ही कसली ओडशी दुसरो एक लुट्स तियात्र जायते जातात जायते येतात आनी जायते वेतात थोडे तियात्र आमकां उगडास दवरून वेतात थोडे तियात्राचो आमकां उगडासच उरना पूण हें सगळें जे भाशेन तूं तातूंत इनवॉल्व जाता जावं जे भाशेन तूं तुज्यो भुमिका करता ताचेर आटापलेलें आसा म्हणटच ह्या तियात्रांनी तुका वेगवेगळ्यो भुमिकाय करूंक संदी मेवली सारकें म्हाका पळय हांवें एक रोल केलोलो तो हिरोइनीचो पयलोच सियाल वारिसाच्या तियात्रान म्हजे दोळे तो रोल एकदम बरो आहलो पूण कितें म्हणजे ताका काजार बाजांक मेळना म्हणजे न्हवरो रोखडोच मोत्ता आनी न्हवऱ्याचो भाव कुड्डो आसता आनी न्हवरो मोत्ता तेन्ना ते दोळे कुड्ड्या भावाक दिता मागीर कितें जाता तो कुड्डो भाव पळय म्हाका पळोवंक येता तेन्ना तो म्हाका म्हज्या मोगान पडटा कित्याक तेजे दोळे ताका आहले न्हू म्हजे दोळे तो बरो रोल आहलो बरो हितून आनी तितून दुसरे ते हिरो आनसेत आनी सुकूर आहलो म्हणजे ते बरो वयतालो तो एक बरो आहलो आनी एक पागार तियात्रान रोल आहलो नेगेटीव रोल तो नेगेटीव रोल हांव कोत्ता आसतना म्हाका फुडल्यान सावन लोक घाय मारतालो आनी हांव तेन्ना तितलें हें पोन्नें न्हू म्हणजे हांव मिडियम आहलें म्हणजे भुरगेंच आहलें आनी तें म्हाका बरें दिसना आहलें गाय मारता म्हणून मागीर हांव ताका सांगतालें आतां लोक गाय मारता म्हाका बरें दिसना तो म्हणटालो पयलूच तूं पिशापणां करनाका गाय मारता म्हूण तुजो रोल बरो जाता हय म्हणटालो हांव वही म्हणटालें पूण एवढ्यो गाय रे हय म्हणटालें पूण मागीर म्हाका कळलें की गाय मारता म्हणजे खरेंच म्हाजो रोल बरो जाता म्हणजे ताका हांव त्या भुरग्याक मारतालें बा म्हातारेचो रोल करूंक पडला पुर्तुगेज कोलवतान तेजी ती ग्रँड मादर कोण आजी ती पुर्तुगालाक सावन येता वय तितून तो दांडो घेवन हें चलोन म्हाजें बेन पासून दुखतालें केला 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 हांव म्हाज्या सगळ्या डायरेक्टरांक देव बरें करूं म्हूण म्हणूंक सोदतां लायक आयज हांव स्टेजीर आहा जाल्यार चडशें तेंच्या आदारान पयल्या सुवातेर आमचो सियाल वारीस तो ह्या संवसारान ना आतां पूण तेजे तियात्रान नाचला आनी तेणें म्हाका जायतें शिकयलां दाखयलां एक्टींग करूंक मागीर आमचो अनिल कुमार तो ह्या संवसारान ना तेजे बारा म्हणजे ताणें जायतें शिकयलां म्हाका आनी दुसरें आमचें ग्रेग शाबिनाचो घोव तांच्या बारा हांवें जायतीं त्रियो म्हणल्या म्हणजे तीं दोगां ड्युएट आनी हांव तेंच्या सांगाता त्रियो म्हणटालीं आमी म्हणजे तेज्या हितून मारतालो मात खूब उगडास येता आजून मार पडटालो खूब तेज्या सोंगान तेजो आनी हे जायते आमचे आहा कितल्या जाणांनी लायक खूब आदार दिला आनी त्या पासून प्लांतोन फारिया फादर प्लांतोन फारिया तो ह्या संवसारान ना पूण तेज्या उर्वीन लायक हांव आयज तियात्रान आहा आनी दुसरें म्हणल्यार सारकें म्हणजे पयलो म्हाका आमचो पाय नासोंक दिनाहलो तियात्रान पूण हांव काजार जावन सगळें म्हाज्या कावजान आहलें तितलें हांवें लायक म्हाजी कितें खुशी आहली लायक कांतार म्हणपाचें एक्टींग करपाचें तें सगळें हांवें केलें कित्याक फकत म्हाका म्हाज्या घोवान सपोर्ट केलो म्हणून म्हणटच तूं तुज्या घोवाक देव बरें करूं म्हणचें ना देखूनच न्हू सांगता म्हणजे घोवाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें म्हाका सपोर्ट केलो म्हण ओके तूं वच म्हणून हांव गेलें
पूण तरी आसतना तेणें बेश्टेंच वच म्हणोंक ना. तेणें सांगलें पयलीं वचून तुजे माय पायक विचार, तुज्या भाव भयणांक विचार, तुज्या भावांक व्हडलें नांव आहा. म्हणजे तेन्ना त्या बँडान सिंडिकेट बँड आहलें न्हू, व्हडलें नांव आहा. हालें कितेंय जालें जाल्यार मागीर कित्याक आदल्या तेंपार तूं जाणा न्हू, तियात्रान नाचता म्हणजे बरी न्हू म्हणटालीं चेडवां. मागीर बानी सांगलें तुका खुशी आहा करपाक, बरे भाशेन राव आनी तूं कर. मागीर तशें करून हांव तियात्रान गेलें. खरेंच आयज आमकां तुजे बरोबर थोडो वेळ उलोवंक मेळलो त्या पासत खेरीतपणी हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय करूं. तियात्रान बाब तूं सगळें सोडून येवन तुजो वेळ म्हाका दिलो आनी म्हजी इंटरव्यू घेतली म्हणून. आनी इतल्यानूच लुरसा सांगता आयची माणका मतीं कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवास.